फ्रेंड कसो एक्साइटमेंट हा इलेक्शनाचो आसा ते आज टायम कमी मेळलेलो आसा हा सो तेका लागून मातशे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालचे पडटा डे नायट रिस्पॉन्स कसो हा रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आहा हय आनी लोकांक म्हाका म्हणजे येवकार करूंक रावता पूण म्हाका खूब टायम कमी आसा करपाक म्हाजे जायते 100% ट्राय करता सगळे कडेन इंडिविज्युअली असो इंटरॅक्ट करपाक आरजी तुमकां सपोर्ट करता हय. तेजो कसो तुमकां खूब बेनिफिट फायदो आहा अर्जीन सपोर्ट केला म्हाका खूब फायदो तशेंच म्हाका जायते सोशल एक्टिविस्ट हम्म. आनी जे प्रोमिनंट पर्सनॅलिटीज आसा सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आता सध्याचो जो झेडपी हा हम्म. तेजे तुवें 5 वर्सां टेनर तूं कसो पळयता हय सी जायती कामां करूंक जाताली हम्म. जायती कित्याक डबल हय. इंजीन सरकार आहलो चेअरपर्सन हय. आहलो जायती कामां आहा कित्याक लोकांची आमी आतां ज्या वाठारांनी भोंवतात दिवाडे जावं सांदिस्त्यो लोकांक जायते इश्यूज आहा ते सॉल्व जाल्ले ना बांद मरोन लोकांची शेतां पिड्यार जाल्ली आहा उदक येयना टायम टू टायम ते जायते इश्यूज सॉल्व करूंक जाताले कित्याक आमदारूय काँग्रेस बीजेपीचो आहा खासदारूय बीजेपी सगळे बीजेपी आहा ट्रिपल इंजीन तरी पूण ते लोकांची अजून अपेक्षा जाली पूर्ण जाल्ली ना जे बेजीक एम्युनिटीज म्हणटा लायट उदक ते सॉल्व जाल्ले ना सो ते मेन बेजीक करूंक जाय ते लोकांचे इश्यूज तेच आहा मेन ते एक युनियन मिनिस्टराचो चलो हय. तेजो कितें असो तुका हे पावर अशें दिसना तुका हेजे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सी ना लोकांचे म्हाका खूब सपोर्ट मेळटा लोकांनी सांगलें तूं फुडें वच आमी तुजे बरोबर आहा म्हणून हांव आशेता कितें जो सपोर्ट आतां म्हाका कॅम्पेनिंग टायमार दाखयला तोच म्हाका इलेक्शन टायमार वोट करून म्हाका इलेक्ट करून ते दाखयतले म्हणून मनोज परबान म्हणटले प्रेस टायमाचेर हम्म. तूं ओल्ड गोवा ते इल्लीगल बंगलो ते डेमोलिश जावपा ते तूं वावला हय तेज्या खातीर तरी तुका दिवंकूच जाय म्हणून हय. तांणी सांगलेली हय सो हो एक मुद्दो तुवें घेतलेलो म्हणून तुका हो तिकीट गावला असो दिसता ना तशें जायते तुमकां खबर आसतलें जायते इश्यूज आहा तो एकूच ना गोस्ट हाऊजीस आहा ओके मागीर गार्बेज प्लांट हा. मागीर झोन चेंज तर जायते इश्यूज आहा ओल्ड गोवा आनी गोंय बरोबर घेयत आसता आख्खे ओल्ड गोवाचे तुवें हे सगळे इश्यूज घेतलेली हय फुडले 5 वर्सां तुजें कितें काम आसतलें ती आतां म्हाजे मेन आतां आहा म्हणजे आमचे आतां डेव्हलपमेंट जाय आमकां पूण इट शूड बी सस्टेनेबल हा. आमचे नेचर सांबाळपाक जाय आमचे दर्या आमचे न्हंयो सांबाळपाक जाय कित्याक फ्युचराक आतां उदकाची इतली शॉर्टेज जाल्ली आहा आमचो कदंबा प्लेटो हम्म. अजून पासून टील डेट तांकां उदक ना आतां आयजूच कंपनीक वता आसतना एक घरान गेल्लो ते म्हणटाले आमकां आतां ते ऑलमोस्ट 20 वर्सां जालीं ते बोरवेलाचेर डिपेंड आहा आनी टँकर हाडटा म्हणटा उदकाक बेजीक एम्युनिटी बेजीक एम तेच सांगता आनी वयर पयलें गव्हर्मेंट आतां जे आमचे म्हणटा कॅरिंग कॅपॅसिटी विलेज एवरी विलेजीची कॅरिंग कॅपॅसिटी जाणा जावंक जाय कितले नॅचरल रिसोर्सीस उरला ते जायनासतना न्यू कन्स्ट्रक्शन अलाव करूंक उपकारना न्यू झोन चेंज अलाव करूंक उपकारना आतां ओल्ड गोवा आसा एक युनेस्को लिस्टेड सायट तिका इतले हेरिटेज इम्पॉर्टन्स आहा ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक येता पळोवपाक टुरिजमाक लागून ऑलरेडी आमची कोस्ट लायन काबार जाल्ली आहा सो ह्या टायमार आमची हेरिटेज काबार जाली आमची इकॉनॉमीक इफेक्ट जातलो इनडायरेक्टली सो हांव मागता गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्ट्स हाडटात ते लोकांक कन्सल्ट करून हाडपाचे आनी चडशे आमचे इकॉलॉजी काबार जावंक दिवंक उपकारना आमची एनवायरमेंट इकॉलॉजी काबार जाली जाल्यार आमकां फुडें खूब डेंजरस प्रॉब्लेम जातले कंपिटिटर कोणाक पळयता तूं हा? आतां सद्याक झेडपी आहा बीजेपी तेका किंवा गोवा फॉरवर्ड तुम्ही फ्रेंडली अलायन्स पूण हे फ्रेंडली Politican, there फ्रेंडली there is no friendly alliance. हा, तेच It's सांगता. fight between BJP and Congress. ओके उरलेले जे पार्टी आहा ते फकत वोट फोडपाक रावला पूण तुमचो अलायन्स पार्टनर तो गोवा अलायन्स ना सी आमचो अलायन्स नो इट इज अ फ्रेंडली फायट म्हणून ना Friendly तेका आसपाकच ना आसूंक केन्ना. शकना कित्याक तो आतां पार्टनर म्हणटा तो काँग्रेसीन येवपाक तेणे खूब ट्राय केली हम्म. बिकॉज ऑफ हिज बॅकग्राऊंड त्या काँग्रेसीन एंट्री दिवं ना तो दुसरे दिसा तो गोवा फॉर्डान गेलो तेजो इतलोच बॅकग्राऊंड आनी तेका तेजे म्हाका तेजे वयर चड उलोवपाक म्हाका इंट्रस्ट ना कित्याक हांव तो कंप्युटर म्हणून ट्रेटूच ओके करना त्याचं काय बेनिफिट ना ना Fact म्हणजे तर हय ओके आम्ही हेजेकडे येतो समील समील म्हाका सांग एज अ पार्टी एका कितें सपोर्ट गावला काँग्रेस पार्टी म्हणून. तुम्ही जर ग्लेनाचे प्रचार पळयत हय सगळ्या वाठारांनी आणि ग्लेना बरोबर तर आज लोक भोंवताना पळयत जाल्यार सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक भोंवता म्हणजे काँग्रेस पक्ष जरी तुम्ही जालो, आता म्हटलं ते तुका म्हणून सोदतालो विचारूंक सोदतालो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट विक्रम परबान सांगलेले की ग्लेन फक्त क्रिश्चनाच्या घरा वयता टॅम्पलेट वाटप ती, हिंदूच्या घरा वचना पयली सुवातेर हांव सांगपाक सोदता की गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट जी भाशा उलयता कॉम्युनियल भाशा उलयता ती बीजेपीची भाशा कारण बीजेपी जी भाशा उलयता कॉम्युनियल आमच्या मदीं फूट घालपाची जी भाशा उलयता तो गोवा फॉरवर्डाचो हांगासरलो खोर्लीमचो कॅन्डिडेट विक्रम परब तीच भाशा उलयता तो उलोवपाचें कारण पण कितें तो उलयता तो बीजेपीची म्हणटा बीजेपीचीच भाशा न्हू ती कॉम्युनियल भाशा आज कोण उलयता आमच्या मदीं फूट घालपाची भाशा कोण करता आज आमच्या म्हणजे गोवा फॉरवर्ड सुद्धा कम्युनल जावपाक दे शकता आर एक्सपोज नाव जो स्टेटमेंट गोवा फॉरवर्डाच्या कॅन्डिडेटान हांगा केला हय. रिलेटेड टू ग्लेन काबराल हय. ताणी सरळ कॉम्युनियल भाशा उलयल्ली आसा म्हणजे गोवा फॉरवर्ड जी भाशा उलयता आनी तांचो कॅन्डिडेट जी भाशा उलयता ती बीजेपीची भाशा उलयता म्हणजे तुमचो अलायन्स पार्टनर सुद्धा आता बीजेपी टायप वागपाक लागला 100% ताका हांगा प्लांटूच केला की काँग्रेसची मतां फोडपाक तुम्ही आज ग्लेन
काब्राल जो आमचो कॅन्डिडेट आसा हय. त्याच्या बरोबर तो पळय जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हिंदू भाव भयणी त्याच्या बरोबर काम करता. हे एकसारपणाचे प्रतीक आहे आमचे. हो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आहा पळय तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. हा. तुम्ही तर बारीक विचार करीत जो त्यांनी स्टेटमेंट केला की ग्लेन काब्रालाच्या बाबतीत म्हणजे कॅथलीक लोकांच्या बाबतीत त्यांनी जो स्टेटमेंट केला तो कित्याक केला. इट इज ऑल फ्रस्ट्रेशन. आणि ताका जी मतां आज आमी पळयता की तेंची एक खंय तरी प्लॅनिंग आसलें की अलायन्स करून ती मतां आपल्याक पडटली. ती तांकां खबर आसा की काँग्रेसची मतां काँग्रेस पक्षा बरोबर उरतली. ते ऑल इट इज ऑल फ्रस्ट्रेशन. ताका पण ती गोवा फॉरवर्डाचो काय प्रेझेन्स ना म्हणटा हांगा. सी गोवा एज अ पार्टी तुम्ही पळयत जाल्यार हांगा एज अ पार्टी त्यांचे झिरो प्रेझेन्स एज अ पार्टी. As a party. ते आतां येयल्या आणि हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो असल्या कारणान हांगा काँग्रेसची बऱ्यापैकी बेज आसा. हांगा तुम्ही तर राजकीय हांगा कोणाकूय विचारत जाल्यार हांगा गोवा फॉरवर्डाची बेज ना. बेज ना. तो जे कितें मतां घेतलो ते आपल्या वैयक्तीक पातळीचेर घेतलो. ताका जाय आसले सिंबॉल. तो कॅन्डिडेट पयलीं ताणें काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाचे 2दा प्रयत्न केले. ते मागीर काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा अडयले. ताका सिंबॉल जाय मग गोवा फॉरवर्डान. सर म्हाका सांग हांगा काँग्रेसीन निवडून आयलो आमदार बीजेपीन गेलो कार्यकर्ते गेले का आसा तुमच्या बरोबर. सी तुम्ही जर आज पळयत काँग्रेस पक्षाची भक्कम फळी जी आसा मतदार आसा ते अजूनही काँग्रेस पक्षा बरोबर भक्कम उबे आसा. तुम्ही लोकसभेक तर रिझल्ट पळयत जाल्यार लोकसभेक जवळ 8,500 मत हांगा मताधिक्य पडला काँग्रेसीक. म्हणजे हेजो अर्थ की काँग्रेस पक्षाचे मतदार काँग्रेस पक्षा बरोबर आहा. तो आमदार आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर गेलो. त्या खातीर हांगा जर कोणी प्रयत्न केले फूट घालपाचे आज जर गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट तर ही भाशा उलयता. तुम्ही एक गोष्ट विचार करू शकता की हो कॅन्डिडेट जर आज कॉम्युनल भाशा उलोवपाक सुरवात केली म्हणजे ही जी भाशेचो परिणाम कितें जावंक शकता की हो आमच्या मदीं फाल्यां फूट घालतलो. जे आमी आज हिंदू जावं आमचे कॅथलीक भाव आमी सगळे एकसरान रावता तो म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डाचो हो कॅन्डिडेट आहा तो आमच्या मदीं फूट घालपाक अवश्य प्रयत्न करतलो. त्या खातीर लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा की असे कॅन्डिडेट जे कम्युनल भाशा वापरता आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता. आनी गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट जी भाशा उलयता ते म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरान ताका उत्तर दिवपाची गरज आसा. कारण तो स्वता म्हणटा आज कम्युनल भाशा उलयता तो आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता. आमी जे आज एकसरान रावता ग्लेन काब्राल म्हणजे हे अलायन्स जे आसा युजलेस आहा म्हणटा. युजलेस सुद्धा कमी ताच्या पलीकडे हो गोवा फॉरवर्डाचो आज कॅन्डिडेट तुम्ही पळय कोणाक टार्गेट करता काँग्रेसच्या Alliance partner. कॅन्डिडेट जो ग्लेन काब्राल ज्याची इमेज सामकी क्रिस्टल क्लियर आहा. जो आज हेरिटेज साल्वार करपाक वावुरता नेचर साल्वार करपाक वावुरता दोंगर साल्वार करपाक वावुरता शेतां साल्वार करपाक वावुरता. ह्या कॅन्डिडेटाचेर आज गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट उलयता. तुम्ही म्हाका सांगा तेणी बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा बरोबर त्याने त्या काय विरुद्ध उलवलं? आजपर्यंत शब्द काढला तो ग्लेन काब्रालाक कित्याक टार्गेट म्हणजे करता. तुम्ही म्हणता की बीजेपीनूच प्लांट केला. 100% न्ही तुमकां एविडन्स दिल्या ना आमी त्या दिसा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एविडन्स दिल्या. तो खंय बीजेपी बरोबर कोणा लिडरा बरोबर आसलो तो सिद्धेशाचो सामको खंदे समर्थक आजपर्यंत. आता तो ह्या इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्डान गेला फक्त काँग्रेसची मतां फोडपाक. तो म्हणटा की ग्लेनाक घातल्या की मतां पडपाक. ती प्रश्न आता ग्लेनाचे नावूच नासले म्हणटा ते लिस्टान. नाव नासले म्हणजे म्हाका एक सांगा हय. हो मतदारसंघ कोणाचो काँग्रेस काँग्रेस निवडिल्लो. हय. म्हणजे आता हाडला कोणी हांगा गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट तेंच्यांनी हाडला. हो मतदारूच काँग्रेस पक्षाचे ज्या वेळार आमी नाव केन्नाय डिक्लेअर करू शकता. तुम्ही जर विचार करी जाल्यार आमी म्हणटा ते येता कदाचित मानू नाका. हय. ज्या वेळार मनोज परबान खुद्द स्टेटमेंट दिला की हो मतदारसंघ आरजीपीन सोडलेलो फक्त ग्लेन काब्राल काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. हय. म्हणजे तुम्ही एक पक्षाचो अध्यक्ष जो अलायन्स करपाक प्रयत्न करतालो तो ज्या वेळार सांगता की ग्लेन काब्राला खातीर हो मतदारसंघ सोडला जाल्यार गोवा फॉरवर्डान कित्याक घातलो. गोवा फॉरवर्ड सुद्धा घालूंक जायना आसली. 100% न्ही. गोवा फॉरवर्डान घातलो फक्त काँग्रेसची मतां फोडपाक आणि तो आज फक्त एकमेव उद्देश तेजे की काँग्रेसची मतां फोडूंक बीजेपीक हेल्प करपाक. आरजी येता केन्ना तुमच्या बरोबर अशें सपोर्टाक बी म्हणून काय दीस कमी पडले. आरजी कशें आमकां जवळ जवळ आता फक्त 8 दीस प्रचाराक मेळ्ळे. हय. पूण ज्या 8 दिसांक आमच्या काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हितचिंतक ग्लेन बाब हांव बाकीची सगळी संपूर्ण फळी हांच्यांनी सगळ्यांनी झोपून दिल्ले आसा प्रचाराक. आनी म्हाका दिसता की जरी आमकां 8 दीस कमी पडले जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो तळागाळांतलो पक्ष. काँग्रेस पक्ष लोकांच्या मनान आसलेलो पक्ष गोर गरिबांचो पक्ष. काँग्रेस पक्षाचे हातीचे सिंबल प्रत्येकाच्या हृदयान आसा. सो त्या खातीर काही जाणांक नवी सिंबलां मेळ्ळ्या. ओके. आता गोवा फॉरवर्डाचे सिंबल हे नवे आमच्या मतदारसंघात. तुमच्या मनात. सो कदाचित तांकां चड वेळ जाय आसलो तेंच्यांनी घेतलो. पण आमकां जरी कमी वेळ मेळ्ळो आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांची फळी हांगा भक्कम आसा. बूथ लेवलाचेर आमची संघटना आहा काँग्रेस पक्षाची. त्याचो संपूर्ण फायदो काँग्रेस पक्षाच्या ह्या निवडणुकीक जातलो आणि ग्लेन काब्राल हो
भरपूर मतांनी निवडून येतलो. तुम्ही सुद्धा हे सेमीफायनल म्हणून पळयता असेंब्ली इलेक्शना पयलीं 2027. हांव राजकारणान प्रत्येक इलेक्शन जे असता ते महत्वाचे असता. हय प्रत्येक इलेक्शन हे फायनल, खंयचेच सेमीफायनल क्वार्टर फायनल म्हणटा ती राजकारण नासता. हय. इलेक्शन जो कोण मनीस लढटा तो हय. जिखपाक लागता. त्या खातीर प्रत्येक इलेक्शन आमच्या खातीर फायनल. आता तुम्ही जर वोटिंग पॅटर्न पळयत तर प्रत्येक वोटिंग पॅटर्न प्रत्येक इलेक्शनाक वेगळो असता. वेगळो पंचायत इलेक्शनाक वेगळो असता, असेंब्ली इलेक्शनाक वेगळो असता, ZP इलेक्शनाक वेगळो असता आणि पार्लमेंट इलेक्शनाक वेगळो असता. आता त्या खातीर हे इलेक्शन आमकां तितकेच महत्वाचें जशें प्रत्येक इलेक्शन असता. त्या खातीर आमी हे म्हणजे सामकें सिरियस घेवन आज एकमेव उद्देश आमचो आसा की बीजेपीचे जे भ्रष्ट सरकार आज चलना गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक फुडें सरलेले आसा हय त्या सरकाराच्या विरोधात जर एकमेव पक्ष लढटलो जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष लढटलो. हे लोकां मदीं भावना आसा. आता काही जाण हांगा तुमी पळयत आपाचो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. आपा तोवूय कित्याक घातलेलो आसा, ताच्या आपाचे हांगा अस्तित्व काय ना, अस्तित्व काय ना. म्हणजे ती मतां फोडपाक. जसो गोवा फॉरवर्डाचो हांगा अस्तित्व काय ना. पण आम आदमी पार्टी म्हणटा की ते विनींग फक्त एक सगळ्या कडेन आपण एक क्रेडिबिलिटी पोस्ट दिता. विनिंग क्रेडिबिलिटी तुम्ही जर त्या कॅन्डिडेटाची विचार करी जाल्यार तुम्ही सर्वसामान्य तुम्ही रिपोर्टर असल्या कारणान तुमकां चड म्हायती आसतली की विनिंग क्रेडिबिलिटी कोणाची आसा. तितून ग्लेन काब्राला सारकिलो जो मनीस गेली 15 वर्सांनी ग्राउंडार लोकां बरोबर आसा, त्या कॅन्डिडेटाची जर तुम्ही आज सर्वसामान्य मतदारसंघात जर विचार करीत जाल्यार ग्लेन काब्राल हॅज गॉट अ विनिंग क्रेडिबिलिटी. सिटींग झडपी उडयतलो म्हणटा तू ह्या फावट युनियन मिनिस्टर जाल्यार. लोकांचो विश्वास म्हजेर आसला कितें जावंक शकता. इट इज अ पॉलिटिक्स. हय म्हणजे फुल कॉन्फिडंट विनींग काँग्रेस. हय इट इज अ काँग्रेस बेस्टर्न. सो काँग्रेसीचे आमदार कितले निवडून येयलेले. कॉन्फिडंट आहा तुमी? हय कॉन्फिडंट आहा. लोकांनी म्हाका आशिर्वाद दिवचो असो जाता जो सपोर्ट दिता म्हाका जे डोर टू डोर कॅम्पेनी तोच सपोर्ट वचो फुडें उरय जाल्यार रिजल्ट वील बी इन माय फेवर. काँग्रेसीन ग्लेन काब्रालाक तिकीट दिल्या म्हणून तुम्ही कितें म्हणटा? सगळ्यान पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार ग्लेन हो सादो भुरगो, हय. क्लीन मनीस, कळ्ळें न्हू. तेजें नांव सुद्दां ग्लेन GLEN आसा. जी गाडी जाल्यार सी घालप जाल्यार क्लीन जाता पळय, क्लीन काब्राल, कळ्ळें तुका न्हू. आनी इतलो तो सगळें म्हणजे ते ग्रास रुटाचेर लेवलाचेर काम करता, गरिबांक इतलो पावता. प्लस तेणें कोविडाच्या टायमार कितल्या लोकांक हांव सांगूंक शकना कितल्या लोकांक तेणें हेल्प केला तो. प्लस हे व्हडले व्हडले मुद्दे तेणें घेतल्या ते ग्लेनात घेतल्या फुडें. आमकां कांय खबरूच आसना. ग्लेन आमकां इन्फॉर्मेशन दिता आनी हीज इन्फॉर्मेशन इज विथ विटनेस, विथ प्रूफ, कळ्ळें तुका न्हू. जेणे करून लोकांनी ते कळपाक जाय कितें आहा तें. ही मेक्स अवेरनेस अबाउट एवरीथींग. आनी तेका लागून असलो भुरगो आमकां फुडें जाय. आमी तेका हेका लागून फुडें काडला. आनी आयज हांव कॅम्पेनिंगाक सामको फूल फ्लेज भायर सरला तो ग्लेनाक लागून. ओके पार्टीन ताका तिकीट दिला, RGन ताका सपोर्ट केला. व्हेरी गुड. करपाकूच जाय. एक्चुअली सगळ्यांनीच करपाक जाय. असल्या भुरग्याक सगळ्यांनीच करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. सगळ्यांनीच सपोर्ट करपाक जाय. हांगा पार्टी बिटी कांयच ना. ग्लेन 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 इज द बेस्ट पर्सन. विल बी द विनिंग कॅन्डिडेट. येस ऑफकोर्स 101%. ओके देवाक खबर आहा म्हाका खबर. म्हाजें नांव किरण नायक. हांव ओल्ड गोवाचो हांगा. बॉर्न एंड ब्रॉट अप सारको ओल्ड गोवाचो. स्थायी गोवन. थँक्यू व्हेरी मच. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट ग्लेन काब्राल तुमकां मेळपाक येयलो. Yeah. सो वॉट यूड लायक टू से अबाउट हिम? Actually, we were waiting for him to come, and we are very happy that the Congress party has given him the ticket. And to amcho burgo, gawancho burgo, and I know him from small, Yeah. right from small. And he is working for the environment, the heritage part of the old Goa to save heritage buildings and everything. And he's a good person. So what you'd like to say? He's a winning candidate here. Of course, he is winning. Of course, 100%. We already celebrated with the celebrations, chocolates, his victory. Okay. You know? Next ZP of Kolim will be Glen Cabral. Glenn, yeah, of course, Glenn. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.